पूण भावार्थ म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमचो कशे भशेन अदीकान अदीक जागृत जातलो कृपेच्या आदारान. आनी हाका लागून जेन्ना आमी दुसऱ्यां पासत मागता तेन्ना तुमी समजो नाकात की तें बेश्टें निर्फळ जाता म्हणून. ना, तें कोणाक ना कोणाक तें मेळटा. देव जाणो कोणाक दिवंक जाय पळय तो ती कृपा, आनी ती कृपेच्या आदारान तांचो भावार्थ उक्तो जाता आनी ती बरी जातात. हे भाशेन आमची मागणी सदांच आमी देवाक उबारूंक जाय, पूण भियेनासतना आनी अपेक्षा धरिनासतना म्हणजे आमकां कितें मेळटलें म्हणून ना. ते मागणें करया, देव पळयतलो कोणाक कितें दिवंक जाय पळय तें आनी कशें दिवंक जाय पळय तें. तर ह्या भावार्थान आमचें जिवीत सदांच आमी सारया. आमच्या हातांत अशें धरया, उटयेंत दोळे बंद करया. कृपेच्या आदारान जेजू आमचे सगळें कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी ताका अणभवया आनी सगळें आमी ताका समोर पळोवन ताचे सगळें आमी कशे भशेन प्रत्येक जाणांक घडोवन येवंक जाय. आमचें खेरीतपण तो आमकां घडोवन दिता, ताका आमी सहकार करीत रावया. ताच्या एकवटान आमी रावया आनी खरेपणी ताचें सूख, शांती, गोठाय, आनंद आमकां मेळटलो. आनी हे परी आमचें जिवीत सातल्या उपरांत दुसऱ्यांकूय तो अणभव देवाचो आमचे सगळे आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान घडटलो.